झूज म्हणना फुडें भयान आमच्या आंगार कांटो उबो रावता. तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार. डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हे इंग्लीश आनी फ्रेंच भाशेचे प्राध्यापक आशिल्ले तरी तांणी कोंकणीच्या मळार तुलना करूंक जायना इतलो वावर केला. आयज रे धोलार पडली बडी, जायात जागे गोंया तुज्या मोगा खातीर, जायो जुयो हे तांचे गाजिल्ले कविता झेले. तांच्या पिसोळी ह्या कविता संग्रहाक 1980 वर्साचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. आयज हिमालय पेट्टा हे कवितेन तांणी 1962 वर्सा हिंदी चीनी झुजाचें भिरांकूळ चित्रण केलां. भारत स्वतंत्र जावन सुमार 15 वर्सांनी हिंदी चीनी झूज 20 ऑक्टोबर 1962 दिसा सुरू जालें. तें सुमार 1 म्हयनो चालू उरलें. 1962 वर्सा चीनी प्रधानमंत्री चौ एन लायन हांणी पंचशील कराराचो घात केलो. म्हळ्यार ह्या करारान तांणी जे नेम मानून घेतिल्ले, ज्यो शिमो मानून घेतिल्ल्यो ताचो ताणें घात केलो. हिंदी चीनी भाई भाई म्हणत तोंडान गूढ गूढ उतरां आनी हातान सुरो अशे तरेची वागणूक करून चीनी सरकार भारतांत भितर सरलो. भारत देश हो हल्लो झेलपाक मातूय तयारेन नासलो. कारण चीनी सरकार अशें करीत म्हण भारतीय सरकारान सपनान लेगीत चिंतूंक नाशिल्लें. हाचो परिणाम म्हळ्यार भारत हें झूज हारलो. पूण ह्या झुजांत भारतीय सैनिकांनी भियें नासतना आपल्या जिवाचें बलिदान दिलें. आपल्या देशाची हे भारत भुंयेची राखण करपाक ते मरसर झुजले आनी आमच्या यादींनी अमर जाले. तांचे कश्ट फुकट गेले नात, तर अरुणाचल प्रदेश ह्या नव्या राज्याची निर्मणी जाली. ह्या झुजाच्या शेवटाक 1383 जवान संवसाराक अंतरले. 1047 जवान घायाल जाले. 1696 जवान लापता जाले, तर 3968 जवान चीनाचे कैदी जाले. कितल्योश्योच बायलो रांड जाल्यो. शेकड्यांनी भुरगीं अनाथ जालीं. आवय बापायच्या जाणटेपणाचो आदार सासणांक ना जालो. हाचें चित्रण कवी मनोहर राय सरदेसाय हांणी हे कवितेंत केलां. हें झूज हिमालयाच्या दोंगरांनी चलिल्ल्या कारणान ते म्हणटात आयज हिमालय पेट्टा वा जळटा. इश्टानू, चलात तर ही कविता सवकासायेन वाचून समजून घेवया. आयज आमगेल्या धव्या दोंगरांनी, आयज आमगेल्या धव्या दोंगरांनी व्हांवती रक्ता पाट. हिमालय हो बर्फाचो दोंगर, ह्या खातीर ताचो रंग धवो फुल्ल. पूण थंय आज पुंड आनी छांब वाठारांनी झूज चलिल्ल्यान सैनीक घायाल जाल्यात. तांचे रगत व्हांवती पाट वा व्हाळ कशें जावन सकयल व्हांवता. निळ्या नितळ ह्या आमच्या मळबार, निळ्या नितळ ह्या आमच्या मळबार वांकडो तांबडो हात. 15 वर्सां आदीं म्हळ्यार 1947 वर्सा भारतीयांनी इंग्रजांचे सत्ते खाला आशिल्लो हो आमचो भारत देश आपणाच्या बलिदानांतल्यान मुक्त केल्लो, नितळ निवळ वा स्वतंत्र केल्लो. पूण आयज अकस्मात दुस्मान आमचो घात करूंक उठलो. भारतीयांच्या रक्तान न्हांवपाक उठलो. झुजा धोलार आयज बडी ताण शेता, झुजा धोलार आयज बडी ताण शेता, परतून तरसात नासता. जे भारतीय 15 वर्सां फाटीं इंग्रज सरकारा आड तरसाते भशेन एकवटान पेटून उठिल्ले, तेच भारतीय आज चीनी सरकारा वा सैनिका आड देशाची राखण करपा खातीर एकवटान झुजतात. देखून कवी म्हणटा परतून तरसात नासता. परतून तुपकाक फुटला आवाज, परतून तुपकाक फुटला आवाज, आयज हिमालय पेट्टा. तुबक म्हळ्यार आर्म वा गन. हाचो अर्थ
परतून झूज सुरू जाल्लें आसा आनी परतून आर्मां दुस्मानांचेर उजो ओंकतात. हें पळोवन कवीक दिसता की आयज हिमालय पेट्टा. स्वातंत्र्यता ही परतून मागता, स्वातंत्र्यता ही परतून मागता आपलो सदींचो ग्रास. 15 वर्सां फाटीं सुटके झुजाऱ्यांनी आपल्या जिवाचें बलिदान दिवन ह्या भारतीयांक, ह्या देशाक जी स्वातंत्र्यता मेळोवन दिल्ली, ती स्वातंत्र्यता आपणाचो सदींचो ग्रास म्हळ्यार जेवण म्हळ्यार बलिदान मागता. हाचो अर्थ असो की स्वातंत्र्यता राखून दवरतलो जाल्यार दर एक नागरिकाक भियेनासतना आपणाचे जिवाचें बलिदान लेगीत करचें पडल्यार फुडें सरपाक जाय. पडचे आदीं तोडचे आसात, पडचे आदीं तोडचे आसात गळ्या भोंवतणी पास. म्हळ्यार दुस्मान येवन आमची स्वातंत्र्यता नश्ट करचे आदीं, आमकां परत आपणाचे गुलाम करचे आदीं आमी आमच्या देशाच्या गळ्या भोंवतणी पास म्हळ्यार फांस पडचे आसात ते नश्ट वा ना नपयत करूंक जाय. म्हळ्यार दुस्मानांच्यो ज्यो मांडण्यो वा जे प्लॅन्स आसात ते फलादीत जावंक दिवंक फावना. इश्टानू, ह्याय वर्सा म्हळ्यार मायाचे 5 तारखेर 2020 वर्सा चीन आनी भारता मदीं असलोच शिमेबद्दलचो प्रश्न परत उप्रासलो. पूण सद्या तरी शांतीचें वातावरण आसा. इश्टानू, आपल्या देशाची राखण करप म्हळ्यार आपले स्वतंत्रतायेची, संस्कृतायेची राखण करप. अशें करतना झूज खऱ्यांनीच गरजेचें? ना, ह्या बदला दोनूय देशांनी एकठांय येवन भासाभास करून हो प्रश्न सोडोवपाक जाय. झूज म्हळ्यार सैमाचो आनी मनशाचे जिणेचो विद्वाट. इश्टानू, इतिहास आमकां जायतें शिकयता, तशेंच शिटकायता. ह्या फुडें तुमी ह्या देशाचे फुडारी जातले. कोण पंतप्रधान, कोण राष्ट्रपती, कोण मुख्यमंत्री आनी आदी. हे कवितेंतल्यान, ह्या इतिहासीक घटनांतल्यान बरी देख घेवया आनी भियेनासतना मुखार पावल मारूया. ही कविता चाल लावन शिकना जाल्यार कशें जाय? चलात तर ही कविता चाल लावून शिकुया. ला 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 ला. आयज आमगेल्या धव्या दोंगरांनी व्हांवती रक्ता पाट. निऱ्यांनी तर ह्या आमच्या मळबार वांकडो तांबडो हात. ला 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 आयज बडी तांचेता परतून तरसात नाचता. परतून तुपकाक फुटला आवाज आयज हिमालय पेट्टा. ला 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 स्वातंत्र्य ही परतून मागता आपलो सदीचो ग्रास. पडचे आदी तोडचे आसात गळ्या भोंवतणी पास. ला 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 ला
ला ला